गोपीत मोजा देवा तुका नमस्कार. सक्रामेंतांत हजर आसच्या जिवान जेजू मुखार आमी हजर आसाव. जेजून लोकांक सांगलें, हांव सुतो जिवीत असो उंडो. म्हजे ससे येता तो केदेंस बुकेवचो ना आनी म्हाका सतमंता तो केदेंस ताण येवचो ना. त्याच पातयेन आनी भक्तेपणान आनी बरवशान आमी हांगासर धांवून आयल्या सोम्या जेजूच्या पांया मुळांत आमी आसाव. मोगळा सोम्या, तुजे विणे आमचें जिवीत आदुरें. तुजे विणे आमचें जिवीत काळगाचें आनी भिरांतीचें. तुजे विणे आमचें जिवीत एकसुरें आनी खंतीचें आनी बेजारायेचें. संवसारांत म्हाका कश्टाळू करची आनी दुखां पुसून काडची वाट मेळात. पूण सोम्या, तुवें दिवचो पर्याय मात्र शाश्वत आनी संपूर्ण दादोचकायेचो. एमावसाच्या वाटेर आसता आसतना ते शीस बेजारायन आशिल्ल्या शिसाणे मुळे आमचे संगी राव सोम्या. सोम्याचो अणभव ताणें जोडिल्लो वाटेर आनी थंयसर ते म्हणटात, आमचे संगी राव सोम्या. सोम्या सांगाता रावून तांच्या जिवीत जिवाळ आनी संतोश भरीत जालें. तांच्या जिविताची बूक ताण भागली. सोम्याक संतोशान ताणें कान घेतलो आनी सोम्याक संतोशान ताणें परगट केलो. आमकांय तुज्या जिवांत बर म्हूण आमी घालतेपणी मागता सोम्या. तुजो आशिर्वाद आमकां दी. तुजो सांगात आमकां दी. तुज्या सांगातांत संतोश भरीत जियोंक आनी तुवें आमचे थंय केल्ल्या बऱ्यापणा विशयांत हेरांकय सांगूंक तुजो आदार आनी कृपा आमकां दी म्हूण मागता हांव. आमेन. आमी गावया गीत, ये देवा बापा तूं सर्गींच्या. पडून तुका
नमन करता आराधनानी वंदन करो मामचे समर्पिता आराधनानी वंदन करो समर्पिता Yesus Krista tu serginja serpodon tuka naman kita aradhanani वंदन करून जिमागले आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता पवित्रज्ञा तू सर्गिंचा सर्पडन तुका नमन करता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता हालेलुया 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 Semestame ಕೀರ್ತನೆ 121 तुमचे बूक आसा जाल्यार उक्तें करा ना जाल्यार हांगासर वाचलें आयकया बरें कर हें किर्तन आमकां सांगता पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हाका सकत त्याच पवित्र सक्रामेंत आसलेल्या जेजू थावन ताचे मुखार आमी बसल्या ताचे सकत घेवंक आनी त्या सकते नव्या तरान जियोंक तर हें किर्तन आमी बरें करून आयकून आमच्या काळजांत आमी घेवया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना तो तुका राखता तो निदाना ना इज्रायलाचो राखणो निदाना जे म्हणा सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो संद्रेमू तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो
तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सत्ता आसतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदां काळ. बोवा पुरबायेचें किर्तन जावन आसा. कितें आमकां सांगता, सर्वेस्पराक थंय हांव म्हजे दोळे उबारता, पर्वताचेर म्हजे दोळे उबारता. हांव आसक्त, हांव कांयच न्हय. आनी त्या देखून त्या पर्वताचेर ह्या सम्याचेर हांव दोळे उबारता आनी थंय हांव येता म्हज्या जिविताक तो आदार. कितें हांव करूं शकना गे, कितें हांव आसक्त गे, कितें हांव म्हज्या जिवितांत हांव पातकी गे, त्या वेळाचेर सम्याचो आदार, सम्याची कृपा, सम्याचो आशिर्वाद म्हज्या जिवितांत येता म्हूण सांगून. तर सदांच सर्वेस्पर आमच्या संगात आसा, जागोत आसा. आमी तर सर्वेस्परा सांगता, जेजू सांगता ना तरी जेजू आमच्या सांगता सदांच आसा. आमचे तो वाट व्हरता, आमकां राखण करता, आमकां दय दिता, घटाय दिता, बळ दिता. सम्याक आमी अर्गां दिवया. ताच्या कृपे देण्या पासत, ताणें आमकां राखून सांबाळिल्ल्या पासत तो आमकां दिता तें जिवीत सदांच आमचे सांगता उरचेंच आसतलें, बाळचेंच आसतलें जावन आसा. ताचो देखून सर्वेस्पराक आमी दिनवासुया आनी अर्गां दिवन आमी ताका अर्गां आनी ओगळाप गावया. तुमची जबाब अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आयच्या दिसाच्या सर बऱ्यापणाक अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आयच्या दिसाचो उजवाड पळोवंक आमकां फावो केल्ल्या पासत अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां ह्या घडये पर्यंत राखून व्हेल्ल्या पासत अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां बऱ्या भलायकेंत सांबाळिल्ल्या पासत अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमचो तुवें मोग केल्ल्या पासत अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां तुजो सांगात सदांच दिल्ल्या पासत अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमचो खरो इश्ट जाल्ल्या पासत अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमचो देवीक मेस्त्री जाल्ल्याक अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. तुजी कूड आनी रगात आमच्या आत्मी पोशण जावन दिल्ल्या पासत अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमची बूक तुवें थांबयलेल्या पासत अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या जिणयेंत कश्टान वरांनी तुवें आमकां निवारलेल्या पासत अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या मोतीचें समाधान आमकां दिल्ल्या पासत अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां बरें काम पावसल्या पासत अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां दिसपडतो ग्रास दिल्ल्या पासत अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या कुटुंबाक सर तुवें राखून व्हेल्ल्या पासत अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. पिडेशिल्यांतले अणवरांतले तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या पासत अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. अवघडांत पडोवंक आमकां सोडिनातल्या पासत अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. मोतीचें समाधान तुवें आमकां दिल्ल्या पासत अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. ह्या घडये तुज्या मुखार येवंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासत अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. काळजांतावनूच सम्याक आमी अर्गां आनी ओगळाप दिया. आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण सम्यान आमकां केलां. आमी खंयच्या घडये पडून मरत्या जाल्लें कोण ना, सम्यान आमकां राखून व्हेलां, सांबाळलां. पिड्यान पडटा आसतना आमकां राखलां, सांबाळलां. आमकां बऱ्या जिविताची वाट दिल्या. बरें काम, बरें आमच्या जिवितांत मुखलें आमकां बरेंपण लाभलें आसता आसतना कंडिशन वाचपी जावन आसा. सम्याक अर्गां आनी ओगळाप दिवचें. त्या देखून एक घडी भर आमी सम्याक पळोवया. आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण सम्याक आमी भेटोवया आनी ताका आमी अर्गां दिवया. आमी गावया गीत, अर्गां गीत. Oglap dita Jesu, oglap dita Jesu, oglap dita Jesu, moja kaza,
वगळा पितां जेजू वगळा पितां जेजू वगळा पितां जेजू काळजा Ditan Jesus, our God, ditan Jesus, our God, ditan Jesus, moja kaza. Our God, ditan Jesus, ditan Jesus, our God, ditan Jesus, kaza. Our God, ditan Jesus, Santos pautan Jesus, Santos pautan Jesus, moja kaza. Ao Santos pautan Jesus, ao Santos pautan Jesus, ao Santos pautan Jesus, kaza. Ao JJ muntan Jesus, ao JJ muntan Jesus, ao JJ muntan Jesus, moja kaza. Ao JJ muntan Jesus, ao JJ muntan Jesus, ao JJ muntan Jesus, kaza. Ao katan Jesus, ao katan Jesus, ao katan Jesus, moja kaza. Ao katan Jesus, ao katan Jesus, ao katan Jesus, kaza. Ao Jesus, tuzo zala Jesus, tuzo zala Jesus, moja kaza. Ao tuzo zala Jesus, tuzo zala Jesus, tuzo zala Jesus, kaza. Kalto rautan Jesus, kalto rautan Jesus, kalto rautan Jesus, moja kaza. Kalto rautan Jesus, kalto rautan Jesus, kalto rautan Jesus, kaza. Turau somya Jesus, turau somya Jesus, turau somya Jesus, moja kaza. Turau somya Jesus, turau somya Jesus, turau somya Jesus, kaza. उभं राहून सम्याचे उतार आम्ही ऐकूया. सालुखाच्या वांजलांतले वाचप. आपण नित्यवंत म्हणून चिंतून आपणाचेरच पाती येवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारां करतल्या थोड्यांक जेजून ही ओपार सांगली. एक पोटी दोग जाण मागणें करूंक म्हणून वयर देवळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार. फारिजेव नीट रावून आपणा इतल्याक अशें मागणें करी लागलो. देवा, हांव हेर मनशां बरी लुटकार अन्यायगार प्रदवारी न्हय, वा ह्या सुंकागारा बरी न्हय. देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यांत 2 पोटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 10th वांटो फारीक करतां. पूण तो सुंकागार पयस रावून आपले दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपलें हृदय बोडोवन म्हणालो, देवा, म्हज्या पातक्याची काकूळट कर. हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस देवाक मांडवालो जावन आपल्या घरा फाटी गेलो, पूण तो आनी एकलो ताका मांडवालो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो, आनी आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचे उतार हे. बसून आमी आयकल्ल्या ह्या देवाच्या उतराचे तोडून नियाळ आमी करया.
सुवातेंत आमी आयकले दोग मनीस देवाळाक वयर सोडून गेले. देवाळ वयर आसतालें देवाळा वयर सोडून गेले. एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार पातकी. आनी तो फारिजेव तो देवाळा भितर सरलोसो मुखार गेलो आनी देवा मुखार उबे रावन म्हणालो म्हणटा हाची सुवार्ता देवा हांव हेर मनशां बरें न्हय. हांव त्या सुंकागारा बरें न्हय. हांव हप्त्यांत 2 उपास करता. म्हज्या आदायांतलो 10th 1 वांटो दिता आनी सर बरें करता. हांव प्रद्वारी या सोर लुटकार न्हय. हांव कोणा बरीच न्हय. आमी वकील मनीस. ताचे अर्दें बोडोन हंकारान आनी गर्वान सांगा लागलो अर्दे उपांकर. ताच्या मागण्या मोग जालें. दुसरो तो एकलो पातकी सुंकागार सुंक वसलगार पब्लिकान म्हणटा आमी. तो थंय फाटीं रावलो आनी ताची दिश्ट वयर उबारून सकलो ना. त्या सर्वेस्पर पवित्र देवाचेर म्हजे दिश्ट लावंक हांव फावो न्हय म्हूण ताचे दिश्ट सकला घालून ताचें अर्दें बोडें था म्हणटा सोम्या म्हज्या पातक्याची काकूळट कर. कितल्या पुरबायचें मागणें कांयच ना. कोणाकच विशयान ना. ताच्याच विशयान तो सांगता सोम्या म्हज्या पातक्याची काकूळट कर. हांवें व्हडलो पातकी जावन आसा. म्हज्या पातक्याची काकूळट कर. आनी सुवातेन जेजू सांगता हो मनीस देवाक मांडलेलो जावन समाधान घरा गेलो. ताची पातकां बूक जालीं मोती समाधान मेळ्ळें आनी ताचें सर बरें जावन तो समाधान घरा गेलो. पूण तो मनीस न्हय. तो मनशान ताचो गर्व अहंकार आनी ताचें दर्पा तें कितें आसा ताणें मुखार दवरलें. हांव कोणा बरी न्हय. हांव एकेन मनीस बरो मनीस. हांव बरें करता दान धर्म करता. सगळ्यांक ताचो कोम पुगलो देवा मुखार आनी तो गेलो. थंय ताणें कांय बरें जावना. सिराकाच्या ग्रंथांत अध्याय 35 आमी वाचता म्हणटा एका कालत्या मनशाचे मागणें खूब शिंदून देवा ससून येता म्हूण सांगून. कालतेपणान आनी भक्तीपणान तूं कितें मागताय तें मागणें वयर तें खूब शिंदून देवा ससून येता आनी तुवें कितें मागलाय तें तुका मेळ्ळ्या शिवाय रावना म्हणटा सिराकाचें ग्रंथ. तें मगाच्या भावान आनी भयणीनो कितें आमी कालतेपणान येता कालतेपणान मागता विचारता देव आमकां दिनासतना वचना. आमच्या त्या बाबत्ताक भरवशाक देव सदांच आमकां दिता. मागणें कालतेपणाचें देवाक मानूं वता आनी देव त्या मागण्याक कान दिता. आनी तशेंच कालतेपणान आमी मागता आसतना भक्तीपणान आमी भावार्थान मागता आसतना देव आमकां धराळ तरान दिता. देव आमच्यो गरजो जाणा आनी आमकां कालतेपणान मागलें आमकां कडेन जावन दिता. मागणें कशें करी जाय आनी कशें जिये जाय म्हणल्या विशयांत 2 संगती आज आमी दोगां विशयांत आमी आयका. पयल्या स्वतेर जॉन मेरी वियान्नी जुओ मेरी वियान्नी तो एकलो तरणाटो आसता आसतना कांय हुशार नासलो. तकल्यान कांय हुशार नासलो. बड्डा सेमिनारीक वचून ताका ह्या जाग जाय म्हूण सांगून ताची आशा उबी जाली. सेमिनारीक सर्वलो थंयसर शिकता आसतना थंय शिकप ताच्या मोतीक रेगाना. लॅटीन कांयच येवंकूच येना ताका. कितें शिकयलां प्रोफेसर ताच्या मोतीक रेगाना म्हणल्यार सगळ्यांनी ताका तिरास्कार केलो. वो कांय उपकारा पडचो न्ही. आमकां कांय उपकारा पडचो न्ही. हाचें कांय जायना. पूण ताचें तें आसलें बरेंपण कालतेपण मोरयेची भक्त तेर्साचें देवस्पण. कांय करूंक जायनातल्याक मागण्या म्हणी करूंक जाता न्ही. ते देखून ताणें सेमिनारीच्या त्या अधिकाऱ्यांनी रेक्टरांनी ताका सेमिनारींत हांव धाडचो म्हणून विचार करता आसतना ताचो आत्मीक डिरेक्टर जुआ मेरी वियान्नीचो आत्मीक डिरेक्टर म्हणटा तो बरो मनीस. तो मागणें करता
कलतो मनीस देवाक मांडवाल्लो तो आसूं दी ताका धाडचो नाका आनी अशें ह्या ताच्या दैवीक आत्मीक डिरेक्टराच्या त्या विनवणेक काल ताका दवरलो याजक जालो आनी याजक जाल्ल्या उपरांत खंय धाडचो ताका कांय कळना सडीत त्या देखून ताका धाडलो त्या आर्ट्स म्हणल्यार फ्रांसांत त्या एका पिरगजेक ती पिरगज सगळी हाळ पडोल्ली बाबार्थ नातुल्लो लोकांनी पिरगज देव मंदीर सोडिल्लें आनी पिरगज सोडिल्ली तांचो धर्म सोडिल्लो कोणी इगर्जे बागला येनातले आनी हाका थंयसर व्हरून सोडलो कांय इल्लें करूंक तें लोक येनातलो कालो करतलो ताणें पयलें केलें तो देवाळांत वचून इगर्जेंत वचून ताबेर्नाकला मुखार बसून ताणें मागणें सुरू केलें निरंतर ताचें मागणें आनी ताचें बरेंपण कालतेपण आनी अशें म्हणटा आसतना थंयसर आशेर पाशेर जाल्ले थोडो लोक ताका पळोवंक लागलो हो मनीस कोण नो पाद्रा पायला ताका पळोवन आकर्शीत जालो कितें म्हणे बरेंपण आसा ताचे ससी येवन बसले थोडे जावन आनी अशें ती परत्यान ती सगळी पिरगज कितें ती हाळ पडली गी ती भावार्थ सोडलो गी परत्यान जिवार जाता अशा सगळ्यांक तो लागीं व्हरता तांच्या सांगता मागणें करता तांकां कुमसर सक्रामेंत दिता थंयसर बरें करता तांच्या जिवितांत तो बरें जावन पडलो आनी सगळी पिरगज ताच्या कालतेपणान आनी ताच्या मागण्याच्या स्पिरितान नव्यान भरली नवसान ताणें हाडली थंयसर कांय उपकारा पडनातलो मनीस पूण देवान ताका ताच्या हातेर जावन वापरलो ह्या सर लोकांक ताचे सयेन हाडूंक ताचे सयेन एक करूंक आनी परत्या नव्यान ताच्या स्पिरितान बरोवंक कालतो मनीस कालते मनशाचें तें मागणें देवान आयकलें आनी थंयसर नवें वाडलें दुसरो जावन आसा आमी आज माणकोळचो सांत पाद्र पियो 50 वर्सां ताच्या त्या कुडीचेर ते 5 गाय पडले आनी तो मागणें करतालो कालतेपणान वस्तू जाणें ताका तिरस्कार केलो तुजे काल गाय ते म्हणून म्हणान पुरा पूण त्या कश्टांनी तो ते सोंसणीकायेन आनी त्या कालतेपणान ताचे गाय ताणें काण गेलो ताणें मागणें केलें कुमसरीन तो बसलो जायत्या जाणांचे दूख ते कोशेर्द नितळ करून तांचें जिवीत ताणें उजवाडायलें बऱ्या पडून केलें खंय ताणें ताका म्हणलें त्या सम्या जेजू क्रिस्तांत सम्या ताणें दवरलें कालतेपण ताची सोंसणीकाय ताचें बरें जिवीत पवित्र जिवीत सर्वांक आदर्श जावन पावलें आनी थंयसर बरें जावन बरी भलायकी आनी तशेंच बरेंपण लाभलें मुगाल भाव भयणीन आमच्या जिवितांत थंयसर जावन आसा आमकां हर एकल्याक मागणें जाय हस्तकत मनशाक देवाची गरज आसा हस्तकत मनशाक देवाची गरज आसा म्हणटा आसतना हस्तकत मनीस देवा लागीं मागता तो पब्लिकान कितें हस्तकत मनीस जालो ताणें व्हडलें मागणें करूं ना सोम्या म्हज्या पत्क्याची काकुळट कर आनी वयर समाधानान तो भायर गेलो आनी त्याच प्रमाणे आमकांय मागणें जाय मागणें म्हणटा आसतना आमी बडा 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 मागण्या लागीं पावना कितें आमकां देव सांगता तें आमी आयकूंक आसा एकलो मनीस म्हणूंक लागलो फादर हांव सकाळीं 3 वरां उठोन ते ब्रदर प्रकाशाचे ती कॅसेट घालता आयकता ताचे कडेन मागता मागीर तें म्हजो बायबल वाचता तें करता हें करता म्हणूंक लागलो तुवें आयकलां तें केल्लें पुरा कॅसेट केलें तुवें म्हणी कांय मागलें गे इल्लोसो वेळ तुवें मागीर त्या देवा मुखार करशिल्लो गे आयकूंक कोणी आयकता तें आयकोवचें मात्र आमी थोडे फुडें अजापां पळोवंक येता अजापां जावंक न्ही आमचें तें न्ही आमकां गरज ना आमी पळोवचें हेरांची अजाप जाल्लें खंय पळोवचें येता तशें पळोवंक येता तशें न्ही पळोवंक न्ही म्हाका कितें जाय हांवें कशें बदला जाय तशेंच मागणें म्हळ्यार पयलें कॅसेट घाल्यार मात्र पळोवना कॅसेट कानांत रिगोवंक पुरो पूण तुजें काळीस तुवें देवाक उक्तें केल्या शिवाय कालतेपणान तुजें काळीज देवा ससीन दवरल्या शिवाय एक केंद्र करता शिवाय तुका बरेंपण जायना बिलकूल जायना त्या देखून पयलो आमी वेळ देवा ससीन करची जाय
फादर हांव ह्या गरजेंत आनी त्या दिसा बसता आसतना सगळीं चिंतना म्हज्या मतीन येतात. काल हांगा देतच पड जाता हांव मागणें सोडयांत म्हूण जाता म्हणून हांगा लागलें. वय खंडीत जावन सकाळां कितें भाग्यवंत मनशाक येता, पत्की मनशाक येता, सर्वांक येता चिंतना आनी तेंच जायते येतात. तेंच सांग येवन दी वचून दी म्हजें मागणें कितें हांव देवाक समर्पीत करून घालतेपणान देवा मुखार दवरता गे. त्या देवा मुखार हांव बरो मनीस जावन आसा आनी देव म्हज्या मागणें आयकता. कसलेंय जावन दी तें मागणें तेंच्या सावन येवन पुरो तीच देवाक आमी समर्पीत करता आसतना थंयसर देवाचे आशिर्वाद आमकां मेळटा. त्या देखून मगाच्या भावान आनी भयणीनो कितें आज स्वार्थान आमी आयकलें गे तें आमच्या जिवितान कार्यगत करया. तसो देव आमकां राखून दी आनी सांबाळून दी, आमकां सर्ताच्या आशिर्वादांनी नेटो दी म्हूण मागया. आमी गाब्यां गीत जेजू आपयता. Jesu apoita, Jesu apoita, Jesu apoita, maka tuka gopan tapल्या Jesu apoita. Amci pusta Gairan amka berta Duka amci pusta Gairan amka berta Kencai gede Ulo bilari Jesu lagi asa Kencai gaya Ulung lari Jesu lagi asa Jesu apoita Jesu apoita maka tuka gopan tapल्या Jesu apoita. Stan samprastasthana Nastani arsatana Stan sampratana Nastani arsatana Nirasnaka Dairana boy Totuka Uklundata Nirasnaka Dairana boy Totuka Uklundata Jesu apoita Jesu apoita maka tuka gopan tapल्या Jesu apoita Jesu apoita Jesu apoita. Jesu आमकां रेखल्या की आपयता ताचे थंय रावूंक आमच्या सर गरजो ताचे थंय उसारूंक आनी ताचे थंय आमी हाडटा आसतना तो काण घेता आनी आमकां कितें जाय तें आमकां लाभयता. तर खालतेपणान सर आमचो गरजो त्या सवा एक घडीभर मौनपणी रावून सम्या समोर आमी दवरया. आमचे दोळे उक्ते करया. ह्या
सक्रामेंट आसल्या जेजू तें पळोवया आनी आमचे सर कश्ट दूख आमकां आसलें की तें गरज आसा तें सर आमच्या काळजांत आणूच ताका आमी सांगया आनी ताचे ते आशिर्वाद आमी जोडया. दिमी घालून सक्रामेंताचे आशिर्वाद आमी जोडया. प्रार्थुया. हे देवा विचित्र सक्रामेंत काल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीसारको तुज्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन पावो कर. जो जी येता राज करताय ससनाच्या ससना. Padre Pio Papa, bekas beri Krista sarga, amce kasut mag Bapa, sejak kami dekin tuja, asisi jete durpon bate, videi Sodoi, Francisca Spirita, Jiem Sedang, Kursa Sukuro Sodoi, Bagibon Padre Pio Papa, bekas beri Krista sarga, amce kasut mag Bapa, sejak kami dekin tuja, Krista cekas tekudi babon, dewa cibulog didi, maknyan prajitan Jesus menggon, shanti jehat salon, bagibon Pio Papa, bekas beri Krista sarga, amce kasut mag Bapa, sejak
जायचे आमचे त्या सभा आसताना आसात तिथं त्या सभा पाद्रे पियो मुखांतर देवाक आमी भेटोवया आनी आमकां लाभिल्ल्या सर उपकारां खातीर देवाचें आशिर्वाद पाद्रे पियो मुखांतर आमी मागया. थोडी त्या सभा अशे आसात एकल्याक बरी भलायकी आनी तशेंच विजा आनी इन्शुरन्स क्लेम केल्ले पाटी मेळोवंक डॉक्टर सुरेश आनी तशेंच जॉयलीन आनी कुटुंबाच्यांक ट्रिटमेंट करचो डॉक्टराक बरी भलायकी आनी तांकां मेळच्या खातीर मेडिकल इन्शुरन्साचे पयशे मेळोवंक आनी पास जावंक रोशन डिसोजाचे चिकन पॉक्स गूण जावंक एकल्याक बायल्या गांवांत बेगीन काम मेळोवंक त्या जाणांनी सर वायट सवयो बेगीन सोडूंक आनी वायट इश्टगात सोडूंक भाड्याच्या घराक बरी मनशां बेगीन मेळोवंक कुटुंबांतल्या सर्वांक सदांच बरी भलायकी आनी सर्वांक अडवरांतलें राखोवंक इस्रायलाची विजा एकल्याक मेळच्या खातीर बरी भलायकी एकल्याक मेळच्या खातीर विल्सन वास बरी भलायकी मेळोवंक आनी तशेंच विन्सन सरावक बरी सैरीक मेळोवंक एकल्याक बरें काम विजा लोन तशेंच सर तरांचे एग्जामांत बऱ्या तरान गूण जावंक एका आवयक बरी भलायकी मेळच्या खातीर भयणीक सर तरांनी ताका फास्ट विजा आनी तशेंच बरी ऑपरेशन आनी जावच्या खातीर एकल्याक बरी मेडिकल सीट बेगीन मेळच्या खातीर कांयच तोंदरे नासतना एकल्याची कार्यामाणी आनी तशेंच भांगार भायर पडिल्ल्या पाटी मेळच्या खातीर दोगांक बरी भलायकी मेळोवंक तशेंच स्कीन एलर्जीक तें आसा ती गूण जावंक एकल्या प्रायवंतान एडिक्शन तावन भायर येवंक शोणाक बरी भलायकी आनी शिकोवंक मत दिवंक एकल्याची शिरांची पिडा गूण जावंक जॉयल बर्बोजाक दुबयांत बरें काम मेळोवंक एका युवकाक इंटरनेट गेम्स तावन भायर येवन बरी जिणी जियोवंक तशेंच जायते जाणांनी दुसऱ्यांनी मागोवंक सांगलां तांची सर त्या सभा आसात त्या सभा खातीर तशेंच आमची जायते त्या सभा आसात ह्या वेळाचेर प्रत्येक तरान आमची त्या सभा आमच्या पाद्रे पियो मुखांतर देवाक आमी भेटोवया आनी मागया. सांपियो आम बसो विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तूं कापोजीन याजाक सा पाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेले जावचे वर्तें भाग फावो केलें ताच्या विनातेन कितें हांव अत्रे गूण मागता ही कृपा दया कर आनी सर जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवंतपणाच्या महिमेंत पावोवची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक सदा सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटलें बडय आनी तुमकां उक्तें जातलें आपले हांव बडयता सोदता आनी मागता आनी तें म्हाका मेळाशें कर. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमशिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपे मुरले समृद्ध तुजे संगता श्रम ते तूं सदैव आनी सदैव पावलचे कुशीचें जेजू महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजूच्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव पातयेता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सत्य सावन तुमकां सांगता
म्हज्या नवान कितें तूं मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजी हे म्हाका फावो तूं म्हाका फोव कर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपा बरयल्ले समुद्राच्या संगता श्रम ते तूं सदैव आनी सदैव पावलचे कुशीचे जेजो. देवाचे म्हाका प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजात तुजे राव पातयेता. सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्गानी संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सराशनात. आतां हांव भक्तेन म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवंसो म्हाका आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. दिसपडटो ग्रास आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपा बरयल्ले समुद्राच्या संगता श्रम ते तूं सदैव आनी सदैव पावलचे कुशीचे जेजो. देवाचे आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजात तुजे राव पातयेता. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा कश्टांतल्या थंय दया दाखयनासतना रावचे तुका आसाद. आमचेर निर्भागी पत्क्यांचे तुजी काकूल दाखय. तुजी आनी आमच्या मोळाय मरेचे काळजा म्हणपात आमी तुजे लागीं मागची ही कृपा तूं आमकां लाभय. नमार आनी हे काकूल तुजे माये नमन आमच्या जिवा अमृताने भरोशा तुका आमी उलो मारता. आमी परतीची येवेची बाळकां ह्या दुखां कोण दसता आस्का उस्का सण आमी तुका रिजण करता. तर तमच्या सकाळी हे तुजे काकुलचे दोळे आमचे वयर पडटे. आमी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव पावल जेजूक आमकां दाखय. ये दाळी ये मोगाळी ये दुलोपी ओंकार ये मरये. सांजुजे जेजूच्या पसक्या बापान सांपियो क्लदेन सांपियो सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या सांपियो आवय बापायक कलतो जावन जियेल्ल्या सांपियो कश्टान वरांत तिरासान सांबाळिल्ल्या सांपियो फ्रांसीस असिसाच्या पटला उदरा सांपियो कापोजीन वर्देच्या अलंकारा सांपियो समियाच्या पाशावाच्या गयांनी नटलेल्या सांपियो येवकरिस्ताते भक्तीन भरलेल्या सांपियो कुमसराच्या सक्रामेंता मुखांतर बापाची काकूळ तूं दाखयलेल्या सांपियो विधेयपणाच्या आदर्श सांपियो मागण्यांत तिरासान सांबाळलेल्या सांपियो तुज्या संतेपणांत कलतो जाल्ल्या सांपियो सर याजकांक आदर्श जाल्ल्या सांपियो आत्म्याच्या बचावे खातीर वावुरलेल्या सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दायजा सांपियो गरजेवंतांक तक्षण पावच्या सांपियो तुका उलो मारतल्यांक ज्या भरवशा सांपियो आमा समेस्तांच्या आदारा सांपियो आमा बसो विनाती कर प्रार्थुया. ये देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिनिये कापोने देऊन विविध कृपे देण्याने भरलोय आणि भगवान फ्रांसीस असिसाच्या शेतांत क्रिस्त याजक जावन मागलोय. ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां पावस जाल्ल्या बेसांत तिरासाने रावोंक क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपे देण्याने बर म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आशिर्वाद. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. सर्वेस्पर तुमी
पिओचेर दवरिल्ल्या भक्त मनान घेवंक आनी तुमची मागणी फळादीक करूं. आमेन. आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालो. आमेन. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. तुझे ऐकूंक आमी आयल्या जिविताचेर बांदूंक आमी जमल्या प्रेरीत जावं तुजे थाव शिक्षा आत्मिकली जावं म्हाका तुझे लेसां प्रेरीत जावं तुजे थाव शिक्षा आत्मिकली जावं म्हाका तुझे आयच्या मिसाचें त्या समय ह्या पर्यंत आसात. देवादेन सेलीन आनी कार्मेन मेळ्ळे रस्त्यांत आमी सिद्धा लोवी पिंटो देवादेन रोजीन आनी एवलीन डिसोजा आनी देवादेन मावरीस आनी लुवीस डिसोजात आमी सिद्धा एल्विरा मेनेझस सांपियोच्या मनाकर गामी स्थिता जस्मिन एलन डिसोजा देवादीन लीना फर्नांडीस आनी देवादीन सल्वोदोर पिंटोच्या आत्म्या मिस जॉन फर्नांडीस आनी कुटुंबाची कुटुंबान मरण पावले संद्यांक आनी तशेंच देवाला बल्या स्वरूपकारां खातीर गामी स्थिता जानीस डिसोजा स्पेशल इंटेंशन ऑफ जोशुआ मतायस देवादीन डॉल्पी आनी मटिल्डा ब्रेट्टो हांच्या आत्म्या आमी स्थिता मोनिका ब्रेट्टो देवादीन डॉल्पी आनी मटिल्डा ब्रेट्टोच्या आत्म्या आमी स्थिता रिटा सोनी देवाला बल्या स्वरूपकारां खातीर आमी स्थिता डालन ब्रेट्टो विल्सन वास हाचो जल्माचो दिसाच्या नगरच्या संदर्भार मी स्थिता वीरा वास एका विशेष त्या खातीर मी स्थिता अनिता मिस्कीत बल्या स्वरूपकारां खातीर आमी स्थिता पेल्सी पायस आनी कुटुंबाची आमच्या त्या समा खातीर आनी आमच्या त्या समा खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक तरान मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या शमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो आनी तुमच्या आत्म्याचो आसो. क्रिस्त ते मोगाच्यानो देवान आमकां रचला ताच्या आनी सारक्याचे आनी स्वरुपाचे कारण तसोच आत्मो आमचे भितर घाला. तशें म्हणटा आसतना आमी देवाचे जावन आसा देवाचे सारक्याची जावन आमकां रचली देवाचे सारकें आमच्या जिवितांत सदांच दवरून निश्कळंक नितळ जिणे जियोंक आयची देवस्तुती आमकां आपण दिता. आमचें जिवीत देवाक मानवालें जावंक जाय. नितळ मनाची कितली बागी ती देवाक पळयतली. त्याच नितळ मनान आनी निश्कळ मनान ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमची पथकां सर आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. देवाचें भक्तने मागोवन कलतेपणान ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी तयार जावया. सांगाता आमी म्हणया सर पदवेदारा बापा म्हजे खातीर मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसो भगवत सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सौम्या काकुळट
प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, तूं भावार्थ्यांक एका मनाचें आनी एका काळजाचें करताय. तूं परमायताय ताचो मोग करूंक आनी तूं बसायताय ताची आशा धरूंक तुज्या परजेक फावो कर. अशें ह्या थेर संवसारांत आमी जियेत आसतना जंय खरो संतोश आसा थंय आमची काळजां थीर करून दवरूंक आमकां निर्मी. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. पावलोन तेसलोनिका घरांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनू, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमकां दिताव हें फर्माण हे. आमी तुमकां दिल्ले शिकवणे प्रमाणे चलन आसतना बेकार भोंवतल्या सर भावातावन तुमी अलग रावा. तुमी आमचे देख घेवन चले जय म्हूण तुमीच जाणान. तुमचे सवे आसतना आमी काम करनासतना भोवनातल्या आनी कोणायचे आमी फुकटाक जेवलेले वा खेळले ना. तुमचे मदीं कोणाकच आमी एक वजे जायनये म्हूण कश्ट आनी फुरासण लेकीन आसतना दीस रात घाम पिळ आनी काम केला. तुमचे कर्म तुमचो खर्च चलोवंक आमकां हक्क नातले म्हूण न्हय, बगर तुमी आमचो पाटलाव करी सारके एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी अशें केले. तुमचे मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फरमायलेलें आसा, कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडूंक सोडा. समाधानाचो दातर म्हणजे तोच सोमी आमकां सर्व काळी आनी सर्व वाटांनी समाधान दिवं. सोमी तुमच्या समेस्तां सवे आसूं. हांव पावल म्हज्याच हातान तुमकां नमान बरयता. पावलाचें नमान आमच्या हर एक पत्रांत हांव अशेंच दस्तक घालतलो. ह्या प्रमाणे म्हजे हात बरप आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमच्या सोमेस्तां सवे आसूं. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पर पिता ती सुभागी. सर्वेस्पराक पियेता ती सुभागी. सोम्या भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचे ताका खावंक मेळटले. तूं सुखेस्त आनी तुजे सगळे नंदन जातले. सर्वेस्पराक पियेता ती सुभागी. सर्वेस्पराचे बेबिरांत आसलेल्यांक असले बाग फावो जातले. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालो. सगळ्या तुज्या जिवितान जेरुसलेमाचे सुभामपण पळोवंक तुका फावो जावं. सर्वेस्परा पियेता ती सुभागी. सर्वेस्परा पियेता ती सुभागी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग निजाकी संपूर्णतेक पायला. हालेलुया, हालेलुया.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजून म्हळें, हांव तुमकां शास्त्र्यानो आनी परिसेवानो कापाट्यानो सुनो काडिल्ल्या पोंडा परी तुमी. भायल्यान ते सोबीत दिसतात, पूण भितरल्यान तांतू बरोवन आसात मेल्ल्यांची हाडां आनी सर तरांची कुसोडाय. अशें तुमी भायल्यान भाग्यवंत म्हूण दिसतात, पूण तुमचे भितर बरोवन आसा सगळें कापटपण आनी आक्राम. हांव तुमकां शास्त्रनो आनी परिसेवानो कापाट्यानो प्रवादींचें पोंड तुमी बांदतात आनी भक्तांच्यो समाधी तुमी नेटयतात आनी म्हणटात, आमच्या पुर्वजांच्या काळार आमी आसलेल्या जाल्यार प्रवादींच्या रागांत व्हरूंक तांचे सांगता आमी केदेंच मेळटे ना. अशें तुमी प्रवाद्यांक जिवेशी मारलेल्यांची संतत म्हणून तुमचेच तुमी साक्षीदार. बरें तर तुमच्या पुर्वजांचे माप तुमी बरा. सम्याचे शुभ वर्तमान. वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताय मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, आयची स्वार्थ आमी आयकली. काल आमी वाचलेल्या स्वार्थेचो मुंदरसून आसलो तसो भाग हांगासर आमी आयकता. कशें काल सोंप्यान परिसेवांक आनी त्या शास्त्र्यांक कठीणायन तांचें कापटपण दाखोवन दिलें गे. आज परत्यांनी स्वार्थेंत जेजू क्रिस्त तेंच कापटपण कठीण उतरांनी तो दाखोवन दिता. सुणो काडिल्ल्या पोंडा बरी तुमी म्हणटा. सुणो काडिल्ले पोंड भायल्यान सोबीत दिसतात, पूण भितर ते सोबीत नात. आमी सिमित्रे वता. सिमित्रेंत गेल्यार जायते पोंड आसात आनी आतांच्या काळार जायते पोंड बरें करून सोबीत करून दवरल्यात. ग्रानायट गी, मार्बल गी आनी कितें करून पुरो नेटोवन दवरल्यात. म्हजो एक इश्ट म्हज्या सांगाता गेल्लो एका सिमित्रेक आनी थंयसर आसलो बरो तो पोंड पळोवन म्हणा लागलो, फादर कितलो बरो पोंड आनी कितें हांगाच तरी द्या म्हूण दिसता. मुंदरसून म्हणालो, वो मनीस सांगा न्हिदला पळय तो पयलो कितलो कश्ट जाल्लो कितें म्हणना. आतां घट्ट ताका थारो मेळ्ळा. बरो ग्रायनाट करून बरो करून समेत भद्रते केल्यात आनी भायर येनासलें म्हूण सांगून. मोगाचे न्हू, भायर सोबीत दिसतात पूण बरें करून सोबीत करून जायतो पयसो करून नेटयतात, बरें करून करतात. पूण पोंडा भितर तीस कुसुडाय, ती सुकी हाडां आनी तशेंच कुसुडाय थंय पळोवंक मेळटा. आनी उक्तो केल्यार कोणूच रावनात. तसले गाण आनी असले म्हणटा जेजू क्रिस्त असल्या पोंडाक परिसेवा शास्त्री कापट्या मनशांक जेजू ते सारकें करता. तुमी भायल्यान बरें सोबीत दिसतात, बरें करून तुमी न्हेसोवन बरें करून सोबीत करून तुमचे नेट करतात, पूण तुमच्या काळजांत बरोवन गेला राग, हगे, मोसोर, निंदा आनी सर तरांचें खोटेपण तुमचें भरलां. भायल्यान सोबयल्यार पावना, भितर सोबोंक जाय. भितरचीं काळजां मनां सोबल्या शिवाय भायर तुमच्या जिविताक सोबाय येना म्हणटा जेजू क्रिस्त. त्या देखून मुंदरसून म्हणटा ते थंयसर आसले ते परिसेवा शास्त्री आमच्या काळार आमी त्या काळार आसले जाल्यार त्या प्रवाद्यांच्या रागांत वळोवंक आमी सरचे नात. पूण जेजू क्रिस्त तांकां कठीण उतरांनी सांगता, तुमी तीच संतत, त्याच त्या कापाटी परिसेवांची संतत आनी तुमकांच तुमी प्रूव करतात. कित्याक म्हळ्यार तुमी तांकां तशेंच मारते आसल्यात म्हूण सांगून तांच्या रागांत वळयत आसल्या म्हूण सांगून तुमी ताका साक्ष जावन म्हूण सांगता जेजू क्रिस्त. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकां रियेकले आपयलां कापाटी जिणे जियोंक न्हय, बगार खरी जिणे जियोंक. कापाटीपण नेटोवचें, भायल्यान सोबीत करचें, भायल्यान सोबीत करचें. आतां जायते बरें करतात. आतां पुरा म्हातारी म्हण आसल्या केस आनी पिकल्ल्याक पुरा ते फेस लिफ्ट पुरा बरें करून घालता, बरें करता, नितळ करता. बायलां बरें बरें सोबीत दिसता भायर. पूण भितर कशें आमकां उतरां भितर चित्त
आनी त्या देखून तशें कशें भायली सभाय आसा गी तशी भितरली सभाय जाय जे म्हूण सांगून जेजू क्रिस्त आमकां सांगता. आमी देवाचे मनशां आसतना देवान आमकां कशें रचलां, भायल्यान आमची कशी सभाय आसा गी तशी भितरली सभाय काळजा मनाची सभाय आमच्या जिवितांत जियोंक जेजू क्रिस्त आमकां आपण दिता. मातेवाच्या वांजलांत अध्याय 5:3 आमी वाचता, पवित्र जाया, बरें जाया, कसो तुमचो सर्गेचो बाप पवित्र आनी सर बरो गी तशें तुमी बरें जाया म्हणटा जेजू क्रिस्त. तो सर्गेचो बाप ताचे तें पक्षपात ना, दुबळो ग्रेस्त पातकी बरो भाग्यवंत या तो ग्रेस्त या दुबळो तेंचेच ताचे तर नात. सर्वांक तो बऱ्या तरान पळयता, ताचो सूर्य सगळ्यांचेर उदेता. हांव बरो म्हूण मात म्हज्या घराक मातसो सूर्य पडना, ह्या उजवाड मेळना. या हांव बरो म्हूण सांगून म्हज्या त्या जलांत मात्र थंयसर ताचो पावस पडना. ताचो पावस सगळ्यांक तो दिता, तितलें उदारपण तितलें बरेंपण. ताचो सूर्य सगळ्यांचेर उदेसो करता, तितलें बरेंपण देवाचें. आनी त्या देखूनच सांगता जेजू क्रिस्त, पवित्र जाया आनी खर बरें जाया. तुमचो सर्गीचो बाप कसो पवित्र आनी सर बरो गी तें पवित्रपण तुमी आपणाया. तें व्हडलें पवित्रपण आमकां जियोंक साध्य गी, साध्य ना जावं पुरो. थोड्या संगतीन म्हणी थंयसर बरें जावंक आमी अपेक्षा दवरता आसतना देवच आमकां ती घटाय बळ दिता आमच्या जिवीत जियोंक. आमच्या पथकांतल्यान कपटपणांतल्यान अलग जावन नित्यवंतांचें बरें नितळ जिणे जियोंक तो आमकां आदार दिता. सांत पेद्रो परत्यान सांगता, बरें जाया, बरें जावन ते निर्मळ जिणे जिया आनी पवित्र जिणे जिया म्हूण सांगून. तर सांत पेद्रोय समजल्लो ताच्या जिवितांत तो ही पत्कित जाल्यार तो म्हणटा ताच्या वाची तूं कृपा जोन म्हणटा बरें जाया आनी पवित्र जाया, कसो तुमचो बाप पवित्र तेंच तुमी पवित्र जाया म्हूण सांगून. मोगाच्या भावान आनी भयण्यो, आमकां सर्वांक आपयलां पवित्रपणाक, पवित्र जावन जियोंक. आमची जबाबदारी कितें आसा ती बऱ्या तरान करूंक, गांवोंक न्ही, बघा कितें आमची जबाबदारी आसा ती बऱ्या तरान करूंक. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, कोणी एकलो काम करना तर जाल्यार जबाबदारी करना जाल्यार ताका सोडा, जेवंक सोडनाका ताका, तो बस उपास पडोवन दी म्हणटा पावलो. त्या वेळार सांगलें ताणें, आतां उपास पडोवंक करता थंय भितर रावन ते कान वान जेवंकात. कशें जावं दी जावं सांत पावलाचें उतरां कठीण जावन आसात. म्हणटात कोण जर एकलो काम करिना आनी हेरांच्या जिवितांत मेथर जाता, हेरांचें जिवीत पाड करून पळयता आनी थंयसर पाडपिड्ड्यार करून पळयता, वांटे पांटे करून पळयता आनी काम करिना, कोणाच्या गुस्तार जी येता, ताका भितर येवंक सोडनाकात. तो भायर रावूं दी, उपास पडोवन दी आनी थंयच तो आसूं दी, शिकोवन दी ताच्या जिवितांत. सांत पावलूचें उतरां जावन आसात. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत आमकांय तस्सो सांत पावल सांगता, देवाचें उतर आमकां सांगता, आमच्या जिवितांत मुखार सनयता आसतना आमच्या जिवितांचें आमचें काम जबाबदारी करूंक आसा. आळशेपणान जियोवचें न्ही, कितें करूंक आसा तें काम आमी करूंक आसा. कोणा कोणा सांगता गुण खंय कर मारन आनी कोणा कडच्या जिवितांत थंयसर रिगण भितर धरून तांच्या विशयान उलोवन थंयसर कापाटेपण घालून थंयसर तांचे ते जायते जाणांचे हगे मसर घालून कुटुंबां दसपटोवची, विरोध करचे आनी थंयसर करचे, तें काम आमचें न्ही. त्या देखून आमचें काम कितें जावन आसा, आमच्या सोमयान आमकां शिकयलां बरें करूंक आनी बरें कर जियोंक, बरेपणाची वाट आपणावंक. आनी त्याच प्रमाणे त्याच बरेपणाच्या जियोवन आमचें जिवीत बरें करचें. आमच्या जिविता मुखांत हेरांचें जिवीत बरें करूंक वावरूंचें जावन आसा आमचें हर एकल्याचें काम. तर हें काम करूंक आनी आमचें जिवीत भाग्यवंतपणी तरान जियोंक देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. आमेन.
सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया ताणी चौदाच आमकां स्वीकार तूं कर बापा. भावा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेमके पवित्र विचारावा सर्वेस्प म्हणून घे. सर्वेस्परा एकच बलिये वरवीं तुवें एक आपणायलेली पर्जा तुका करून घेतली. तुज्या पवित्र सभेंत एकवटाची आनी शांतीची देणी देण आमकां फावो कर. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आनी तुमच्या हृदयात सवे आसो. तुमची काळजां उबारत. सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देण वासुया. बयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रेतेन तुवें मनशार असलो, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीं देवदूत तुजी महिमा वाखणटात. बळवंत तुका नमस्कार करतात, सक्त्यो कडकडटात. सर्ग आनी सर्गींच्यो पदव्यो आनी भक्तिवंत सराफीम संतोशान संगती आराधन करतात. तांचे बराबर आमी ताळे मेळोवन कालती गायन आमी तुजी स्तुती गायता. संसार भरला तुझ्या बाबा. होसाना 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 सर्वेस्पराचे नावी येतात तुझी. सर्वेस्परा करस तूं पवित्र, तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जर देखून दोवा परी तुज्या पवित्रात्म्याच्या धाडून ही दाणां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. कस्त मरान सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परे जेवण जातास ताणें खालस घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या सिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी करलाचे रगात. पदकाचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सबारां पासत तें वरावतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Babarta sogu Sumya ami obundo kata Ani katsin le dika
इतले पावटी तूं परत येसर तुझे मरण करता. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जिवंतपणाच्या उडासाक आमी तुका जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतिल्ल्या आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी कलतेकायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रतिमेचेर विस्तरिल्ल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी अशें लियो आमच्या भगवन बापा आनी पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रतिमुगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या भरवशानंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीची उडास कर. आनी तुज्या काकुळतेनंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळ असो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत अंकार मरये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत जुजती सपती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत देवा सर पदवेदार बापा सर मान आनी महिमा तुका ससलाच्या ससला. आमच्या सुम्याची साधन्या मना धरून चालू शिकलेल्या प्रार्थना भक्तीपणान आतां आमी म्हणोया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्ल्या बक्षिता तशें आमची पत्कां आनी पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून दिला जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळती सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. एकामेका क्रिस्ताची शांती पटोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपल्यात आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतार मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. सोमिया राता तुझ्या येण्या ये बेगिया पिडा
किरकोळ मनशाचो काळजान म्हज्या येशू मिया राता तुज्या येण्या ये बेगिया पिडारा काळजान करता स्वागत विचित विशातून सागर करपेसो दोन सोम्या आदार सर्वांचो धन्या जेजू तूं आमचो बरवसो सदां सांग तूं संतोष आमचो काळजान म्हज्या येशू मिया राखता तुज्या येण्या ये बेगिया पिडारा काळजान करता स्वागत प्रार्थुया सर्वेस्परा तुज्या काकुळतेचे वकात आमकां परती भलायकी दिव आनी सगळ्यांत आमी तुका मानताच असलें जावच्याक आमकां तुज्या मोगान तीर आनी उर्बेवंत कर क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आणि तुमच्या रुम्यासवे आसो आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वळखार सम्याचे नावे सदैव जावं ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सम्याच्या देण आयक आमचे मागणे आणि आमची भोग तुजेशी पावून दी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि तुमच्या रुम्यासवे आसो प्रार्थुया मोगाळा बापा आमचेर तुवें पियोच्या विनवणेन वतलेल्या सर कुरपे देण्या पासत आमी तुका अर्गां दिता सर वस्तू तुजे तान उपजतात आनी मनशाक दादोशी करतात तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडल्या उंड्याचेर तुजें आशिर्वाद घाल हे उंडे स्विकार करतल्या आमकां बरी भलायकी घटाय आनी पोशण मेळो म्हूण आमी तुवें आनी पिडाशिडा गूण जावं हे मागणे आमी भोव तीर वर्तान पियोच्या विनवणेन मागता क्रिस्तांच्या सम्या मारी पात आमेन Padre Pio Papa आयल्या तुजे लागीं मागच्या तुजी मजत आमच्या सर्गजांनी Padre Pio Papa आयल्या तुजे लागीं मागच्या तुजी मजत आमच्या सर्गजांनी आनंद भरी सदा Padre Pio Papa तुमके आमच्या तुये उलो मारच्या वेळार आनंद भरी सदा Padre Pio Papa तुमके आमच्या तुये उलो मारच्या वेळार
पुत्रा सोळे आमकां बरी आशीर्वाद दिवा आमकां. San Padre Pio, आमा पासत विनंती कर भगवंत करसाचे करवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.